गोवा कोकणी अकादमीचे 2025 आणि 2026चे पुरस्कार मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांच्या हस्तुकी दिले. महेश दिवेकाराक कोकणी प्रसार माध्यमात कौशल्य पुरस्कार, लौकिक शिलकाराक कोकणी प्रसार माध्यमात कौशल्य पुरस्कार, महिम भंडारी कोकणी डिजिटल कला सेवा पुरस्कार आणि अंत्रुज व्हिडिओ संस्थेक गोवा कोकणी अकादमीचो उत्कृष्ट कोकणी संस्था पुरस्कार दिवन भोवमान केलो. ते भायर हेर पुरस्कारय दिले. गोंयचो तरणाटो जर फुडें वयतलो आसत जाल्यार बऱ्याच जाणांक दिसता तो फक्त इंग्लीश शिकल्यारच फुडें वयतलो म्हणून. म्हाजें तें म्हणणें ना. म्हाजें म्हणणें तो कोंकणी शिकचोच आनी इंग्लिशूय शिकचो जाल्यारूच तो चड फुडें वचपाक शकता. हें म्हजें ठामपणे मत आसा. नो डावट सगळ्यो फॉरेन लँग्वेजी शिकपाक येना, पण ताच्या बरोबर आपली अस्मिताय आसलेली कोंकणी भास जेन्ना तो शिकतलो तेन्ना तो चड मोठ्या प्रमाणात फुडें वचपाक शकतलो. 15 ॲक्ट ऑलरेडी आमी कोंकणींतल्यान तेंचें ट्रान्सलेशन केलां आनी तें करपा खातीर ऑलरेडी घेतलां. ते बी इन फ्युचर जातले. बट हांव विशेष तोखणाय करता पळय न्ही ती आमची ह्या फावटी कोंकणी अकादमीची तांच्यांनी केल्लें काम हें खरोखरूच तोखणाय करी सारकेलें आसा की फाटल्या वर्सभराच्या भितर वेगवेगळी कामां कोंकणी अकादमीत फुडें घेतल्या. डिजिटल इन्व्हेंटरीन जावपाची गरज आसा आनी हाल्लीच तांकां तें पत्रय मेळ्ळें आमच्या तियात्र अकादमी हांकां की पयले फावटी इट अभिमानाची गजाल आसा की आमच्या सरकारान धाडलें आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान तें रिकॉग्नायज केलें आनी दिलें. युवाओं को किस प्रकार से जोड़ा जाए. संस्कृत में एक पद्य लिखा क्योंकि युवाओं के लिए लिखना चाहिए कुछ, तो मेरी एक संस्कृत की कविता है कि कंप्यूटर विज्ञान विश्व विषय या प्रॉम्प्ट प्राणधारिणी इंटरनेट निवासिनी भगवती या वेब विश्वेश्वरी वीडियो वाक प्रदायिनी स्वर प्रदा विंडो स्थिता शांभवी सामाम पातु चिपेश्वरी भगवती आधुनिकी पार्वती. आधुनिक समस्याएं जो है अगर उसका रिफ्लेक्शन आएगा तो ही हम बराबर अपने युवाओं के साथ जुड़ पाएंगे, अपने समाज को एक साथ रख सकेंगे. और साहित्य का अर्थ ही है सहिष्णुता. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.